तुम्ही पयर पेपरार वाचलात आसतले प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्रामाचेर एक केंद्रीय मंडळ आयिल्लें तातूंत तामिळनाडूचे MP श्री सिवा म्हण आशिल्ले तांणी ती चॅर केल्ली हाका पार्लिमेंटरी स्टँडींग कमिटी फॉर इंडस्ट्रीज म्हणटा ते प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जी चालू आसा ताचो गोवा आनी महाराष्ट्र ह्या राज्यांत आढावो घेवपा आयिल्ले. आतां ही स्कीम इन कितें जाता की जे विकर सेक्शन आसा जे लोक एकदम तळान आसा समाजान तांच्या खातीर ही स्कीम केल्ली आसा. भितर तांकां 5 लाख ते 50 लाख पर्यंत लोन मेळटा आनी 8वी पास जाल्यार लोन मेळटा. ताचो सबसिडी आसा आनी खूब सुविधा ह्या स्किमीन आसा. अनफॉर्च्युनेटली कितें जालां की ह्या स्किमीक इतलो हें मेळना. यू आर नॉट गेटींग लोक घेवपाक तयार ना ही स्कीम. गोंयान फक्त गेल्या वर्सा 82 लोकांनी घेतली. ह्या वर्सा 82 लोकांचो तांचो टार्गेट आसा. भितर फक्त 19 लोकांनीच ही स्कीम घेतल्या. तो हाजें कारणां कितें आनी हें कशें आमी इम्प्रूव करपा जाय हाजेर आमी स्टडी केल्ली गोवा चेंबरान. आनी त्या प्रमाणे आमी एक लेटर दिलें शिवा सराक पयर ते आयिल्ले तेन्ना. आनी जवळ जवळ 14 तांचे बरोबर मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आयिल्ले. तांचे कडेन आमी डिस्कशन करून तांकां आमी प्रेजेंटेशन दिल्लें. आमचे प्रेसिडेंट श्री श्रीनिवास बाब देपो हांणी हे तांकां प्रेजेंटेशन दिल्लें. आतां आमी कितें भितर प्रॉब्लेम आसा ते तुमकां पयलीं एक्सप्लेन करता. एक म्हळ्यार हांचे टार्गेटूच कमी आसा. 80-82 टार्गेट धरून हे आमच्या देशान म्हणजे प्रदेशान गोंयच्या जवळ जवळ 11 लाख 12 लाख लोक आसात आनी फक्त 82 एप्लिकेशनां. हे कित्याक लागून जाता हाजेर ताणें विचार करण्याचो प्रयत्न करपा जाय. सो एक आशिल्लें आमी तांकां कितें सांगलें की गोवा राज्यांत जवळ जवळ 500 ब्रांची आसात खूब बँकांच्यो. एका ब्रांचान जरी एकी केस घेतली तर जवळ 500 लोकांक ही सुविधा उपलब्ध जावंक शकता. एडवांटेज इज इवन इफ इट इज 8वी पास जाल्ल्या लोकांक सुद्दां ही लोन मेळूं शकता. कोणाक टॅक्सी घेवपा जाय, कोणाक गाडो घेवपा जाय, कोणाक शॉप चलोवपा जाय, 8-10 लाखा पर्यंत मेळटा. ह्या स्किमीची एडवांटेज म्हणजे कितें हाका सबसिडी अटॅच्ड आसा. म्हणजे जवळ जवळ 25% सबसिडी मेळटा आनी सबसिडीचेर तितलो इंट्रस्ट कमी जाता. सो ओवरऑल ही स्कीम खूब फायदेशीर आसा आनी लोकांनी हाचो फायदो उठोवपा जाय. सेकंड प्रॉब्लेम इज बँको कितें करता जेन्ना आमी एप्लिकेशन दिलें केन्ना बँको इट कन्सिडर्स दीस एप्लिकेशन एज अ जनरल लोन एप्लिकेशन. म्हणजे तुमचो सिबील स्कोर चॅक करतले, तुमकां कोलॅटरल मागतले, तुमचो गॅरंटर हाडपाक लागतलो. आतां समाजान जे विकर सेक्शन आसा तांचे कडेन जमपाना. सो हाजेरूय बँकांनी विचार करून हाका मातशी वेगळी स्ट्रॅटेजी करून हें लोन क्लियर करपा जाय. आनी मुख्य आनी एक कारण जे गोंयान हे प्रॉब्लेम जाता इज आमची गोंयची CMRY स्कीम चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसा. ही स्कीम EDC चलयता आनी एकदम बेस्ट चलयता. हातूंत लोनूय एप्लिकेशन बेगीन क्लियर जाता, इंट्रस्ट रेटूय कमी आसा. सो लोकांचो जो इंट्रस्ट आसा ह्या स्किमीर चड आसा प्रायम मिनिस्टर स्किमी पेक्षा. ही एक आनी एक इश्यू आसा. आनी गोंयाचो एक आनी एक स्टँडर्ड प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमचो क्रेडीट रेशो. गोंयान लोक एक्चुली लोन घेवपाकूच फाटीं सरतात. आमचो CD रेशो जो क्रेडीट डिपॉझीट रेशो आसा गोंयान इज 30% आनी आमची नॅशनल एवरेज 60% आसा. म्हणजे गोवा ऑलमोस्ट हाफ रेटीन हें चलता. ताका लागून लोक फुडें सरना लोन घेवपा खातीर. आनी आमी हे सगळे कन्सर्न ताका एक्सप्रेस केले आनी ताका थोडें सजेशन दिलें आसा सेवा सराक की हाजी ही स्कीम वाडोवपा खातीर कितें कितें करूं शकता. सो एक म्हळ्यार आमी तांगलें की पयलीं पासून टार्गेट जर तुमी कमी जाल्ले तर बँकांचो इंट्रस्ट ना. सो टार्गेट पयलीं वाडोवन घेयात. 80चे एक 150 करा, 200 करा, 300 करा. ताका लागून तुमचेरूय मातसो इंट्रस्ट येतलो लोकांचे लोन दिवपा खातीर. सेकेंड इज जेन्ना लोन एप्लिकेशन येता तुमचो जो नजरियो आसता न्ही तो लोन दिवपा खातीर आसपा जाय, लोन रिजेक्ट करपा खातीर न्ही. ही जर तुमी चेंज केली न्ही, तुमची एटिट्यूड चेंज केली की कशेंय करून लोन दिवपा जाय तर शुअर लोन पास जातले. जर तुमी पयलींच मनान धरून बसले की डिले करपा जाय की दिवपा जायना तर कशेंच लोन दिवपाक मेळचें ना. थर्ड इज आनी हो CD रेशो जो आमी तुमकां सांगले क्रेडीट डिपॉझीट रेशो तोय मातसो पळोवन लोकांक कन्विन्स करपा जाय की तुमी लोन घेवन तुमचो बिझनेस वाडयात. दॅट इज वन. आनी सँक्शनींग प्रोसेस जो आसा तो मातसो फास्ट करपा जाय. डिले जे प्रोसेसींग डिलेज बी आसा न्ही ते काडून उडोवपा जाय. अननेसेसरी रिक्वायरमेंट पर्सनल गॅरंटीज किंवा कोलॅटरल जी स्कीम मागत ना इन द फर्स्ट प्लेस ही एवॉयड करपा जाय. हे जर सगळें केलें न्ही ही स्कीम एक्चुली खरीच बरी आनी ही तळागाळांतल्या मनशांक जे आसा न्ही तांकां ती खरीच फायदेशीर जातली. सो ही जर स्कीम सगळ्यांनी अवेल केली तर एक्चुली गोंय राज्याची जी उदरगत आसा इकॉनॉमीक उदरगत आसा ती बरी जातली. हेंच म्हजें म्हणणें आसा. 100%.